आवय जेवण रांदता. भुरगीं भायर खेळटात. कोण कितें करता तें सांगपी उतराक आमी क्रियापद अशें म्हणटात हें आमी जाणात. ह्याच क्रियापदांची दोन रुपां आसात. तांची वळख ह्या फुडल्या देखींतल्यान करून घेवया. पयली, भुरगीं अभ्यास करतात. भुरगीं कितें करतात? हय, भुरगीं अभ्यास करतात. अभ्यास हें उतर क्रियापदाचें कर्म. ह्या वाक्यांत करतात ह्या क्रियापदाक अभ्यास हें कर्म आशिल्ल्यान ह्या क्रियापदाक आमी सकर्मक क्रियापद अशें म्हणटात. दुसरी देख, सवणीं किडी खातात. सवणीं कितें खातात? हय, सवणीं किडी खातात. किडी हें उतर क्रियापदाचें कर्म देखून वयल्या वाक्यांत खातात ह्या क्रियापदाक किडी हें कर्म आशिल्ल्यान तें सकर्मक क्रियापद. तिसरी देख, तनीश उदक पियेता. तनीश कितें पियेता? हय, तनीश उदक पियेता. उदक हें पियेता ह्या क्रियापदाचें कर्म देखून तें सकर्मक क्रियापद. नियाळ, ज्या क्रियापदाक कर्म आसता ताका आमी सकर्मक क्रियापद अशें म्हणटात. फुडें पळोवया. भुरगीं सायकलींनी भोंवतात. भुरगीं कितें भोंवतात? हो प्रश्न चुकीचो. कित्याक तर कितें हें प्रश्नार्थी उतर भोंवतात ह्या क्रियापदाक जुळना. देखून ह्या क्रियापदाक कर्म नाशिल्ल्यान हें क्रियापद अकर्मक क्रियापद. दुसरी देख, सवणीं मळबांत उडटात. सवणीं कितें उडटात? होय प्रश्न चुकीचो. कित्याक तर कितें हें प्रश्नार्थी उतर उडटात ह्या क्रियापदा सांगाता जुळना. देखून ह्या क्रियापदाक कर्म नाशिल्ल्यान तें अकर्मक क्रियापद. तिसरी देख, सुणो नेटान भोंकता. सुणो कितें भोंकता? होय प्रश्न चुकीचो. कित्याक कितें हें प्रश्नार्थी उतर भोंकता ह्या क्रियापदाक जुळना. देखून हें क्रियापद अकर्मक क्रियापद. ज्या क्रियापदाक कर्म आसना ताका आमी अकर्मक क्रियापद अशें म्हणटात. भुरग्यांनो, फुडें कांय वाक्यां दिल्यात. त्या वाक्यांतलीं क्रियापदां सकर्मक काय अकर्मक तें वळखून बरयात. देव बरें करूं.